Hello everyone, welcome to Videsh classes. So under the numerical ability, जो टॉपिक आसा स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट्स तो आयज ह्या व्हिडिओन आमी पळयतले. सो माझ्या प्रिवियस व्हिडिओन हांवें जेन्ना स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट्स रिलेटेड जे कितें क्वेश्चन आसले ते एक्सप्लेन करता टायमार तुमकां सांगलेले की तुम्ही 1 to 30 पर्यंत स्क्वेअर्स आणि त्याचे स्क्वेअर रूट्स हांवें तुमकां न्यूमेरिकल एबिलिटी अंडर जेन्ना स्क्वेअर्स आणि स्क्वेअर रूट्स क्वेश्चन्स असले त्या टायमार तुमकां हांवें सांगलेले की 1 to 30 पर्यंत हे तुमकां स्क्वेअर्स आणि त्याचे स्क्वेअर रूट्स ओके टिल 30 पर्यंत हे स्टडी आसपाक जाय. सो आतांच तुम्ही स्टार्ट कराच 1 to 30 पर्यंत स्टडी करपाक. सो जर स्टडी असले जाल्यार तुमकां ड्युरिंग एक्झाम टायम तुमचो टायमूय सेव जातलो. जाता तितले बेगीन तुम्ही जर सॉल्व केले जाल्यार तुमचो टायम सेव जातलो, रायट. सो स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट्स अंडर जे क्वेश्चन आसा ते पळोवचे पयलीं जे स्क्वेअर्स कशे येता आणि स्क्वेअर रूट कसो येता हे पयलीं एक्सप्लेन करता, कित्याक थोड्यांक खबर आसतली हाऊ टू फायंड आउट द स्क्वेअर, पण थोड्यांक खबर नासतली स्क्वेअर्स कसो येता, स्क्वेअर रूट कसो येता. ओके, सो ते फर्स्ट एक्सप्लेन करता, मागीर दॅट आमी क्वेश्चन्स अंडर द स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट्स स्टार्ट करूया. ओके, सो हो जो व्हिडिओ आसा तो 2 पार्ट्सान डिवायड करतलो. सो टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमकां सेकंड पार्टान अवेलेबल आसतली. ओके, सो द फर्स्ट जो स्क्वेअर जो आसा, सपोज जर तुमकां क्वेश्चन विचारलो फाइंड द स्क्वेअर ऑफ 1, इतलो सिंपल काय यूज ना, पण जस्ट सांगता 1 स्क्वेअर, हेका वयर जो 2 दिसता पळय हेका स्क्वेअर म्हणटले. 1 स्क्वेअर हेजो मिनिंग कितें, 1 हो 2 टाइम्स मल्टिप्लाय जातलो, सेल्फ नंबर मल्टिप्लाय जातलो. 1 into 1 1. नेक्स्ट 2 स्क्वेअर, 2 into 2 2 हो 2 टाइम्स सेल्फ मल्टिप्लाय जातलो, आन्सर 4. 3 स्क्वेअर, 3 into 3 9 येयलो. ओके, सो 4 स्क्वेअर, 4 into 4 16. नेक्स्ट 5 स्क्वेअर, 5 into 5 25. 6 स्क्वेअर, 6 into 6 36. 7 स्क्वेअर, 7 into 7 49. Next 8 square, 8 into 8 64. Next 9 square, 9 into 9 81. 10 square, 10 into 10 100. 11 square, 11 into 11 121. 12 square, 12 into 13 square, 13 into 13 169. 14 square, 14 into 14 196. 15 square, 15 into 15 225. 16 square, 16 into 16 256. 17 square, 17 into 17 289. 18 square, 18 into 18 324. 19 square, 19 into 19 361. 20 square, 20 into 20 म्हणजे तुम्ही जो नंबर हा तो 2 टाइम मल्टिप्लाय केलो का त्याचा स्क्वेअर येतलो. ओके, 21 square, 21 into 21 441. 22 square, 22 into 22 484. 23 square, 23 into 23 529. 24 square, 24 into 24 576. सेल्फ मल्टिप्लाय करा 2 टाइम्स. 25 square, 25 into 25 625. 26 square, 26 into 26 676. 27 square, 27 into 27 729. 28 square, 28 into 28 784. 29 square, 29 into 29 841. 30 square, 30 into 30 900. ओके, सो आता सपोज तुमकां तो स्क्वेअर येयलो, सपोज 19 येयलो. आता जर सपोज कोणी स्टडी करूंक ना जाल्यार सिंपल वेन कितें करतले, स्क्वेअर सांगला म्हटल्यार 19 into 19 करप, हे मल्टिप्लाय, हे तरी नॉर्मल मल्टिप्लिकेशन जमतलें तुमकां. 9 9 जा 81, रायट, 8 कॅरी येयलो. 9 1 जा 9 8 17. 1 9 जा 9 1 1 जा 1. सो 1 9 आणि 7 16. 1 कॅरी 1 2 3 इतलो येयलो 361. सो तुम्ही पळोवंक शकता पळय 19 into 19 361. जेन्नाय तुमकां स्क्वेअर ऑफ 17 18 19 अशे व्हडले नंबरूय आसतले. आता मी जेन्ना क्वेश्चन सॉल्व करतले तेन्ना कळटलें तुमकां. हांवें 30 पर्यंत कित्याक सांगला, कित्याक तुमकां डायरेक्टली हे नंबर्स इजिली यादूय उरूंक शकता म्हणून. आता हे जाले स्क्वेअर्स. आता तुम्ही स्क्वेअर रूट कशे फाइंड आउट करतले, हे जाले सगळे आमी पळयले पळय हे स्क्वेअर्स. आता स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करपाकूय बरोच सिंपल वे आसा. आता पळय हो स्क्वेअर, हेका कितें म्हणटले आमी स्क्वेअर. ओके, सो आता पळय हो 1 स्क्वेअर, हेकाय आमी कितें म्हणटले, ह्या फॉर्माक स्क्वेअर म्हणटले, कळ्ळें. हेकाय स्क्वेअर म्हणटात आनी ह्या फॉर्माकूय कितें म्हणटले स्क्वेअर. सो आता हांगासर पळयात, सो 1 स्क्वेअर. सो स्क्वेअर, हो जो स्क्वेअर आसा पळय तो ह्या फॉर्मान जाता, कळ्ळें. हो 2 आहा तो ह्या फॉर्मान जातलो आनी तो हांगा वयतलो. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 कितलो 1 येयलो. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 कितलो 1. आता पळय 2 स्क्वेअर, 2 स्क्वेअर कितलो सांगलो आमी 4, रायट. सो हो स्क्वेअर येतलो हांगासर येतलो, हो स्क्वेअर हांगा. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 4 कितलो आन्सर 2. हे अशे तरेन फाइंड आउट करप. 2 स्क्वेअर कितलो 4. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 4 कितलो 2. हांवें हांगासर तुमकां बरोवन दिला पळय 3 स्क्वेअर कितलो आन्सर 9. जर आमी हो स्क्वेअर एका घातलो स्क्वेअर रूट ऑफ 9, सो स्क्वेअर रूट ऑफ 9 कितलो आन्सर 3. म्हणजे एका स्क्वेअर रूट ऑफ 9 विचारले, विचारतना तुमकां हेच विचारतले अंडर द स्क्वेअर रूट. म्हणजे अशें आसा पळय, सपोज तुमकां विचारलो 49 स्क्वेअर रूट ऑफ 49 विचारतले. सो 49 तुमकां खंय नंबर आहा हांगासर 49. सो आन्सर कितलो 7. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 49 कितलो आन्सर 7. ओके, सो हे जे आसा पळय हेंकां स्क्वेअर रूट घातले
कळ्ळें हांवें तुमकां हांगा बरोवन दिला स्क्वेअर रूट ऑफ 36 कळ्ळें स्क्वेअर रूट ऑफ 36 कितलो 6 म्हणजे ताच्या फुडलो जो आन्सर आहा पळय तो येतलो स्क्वेअर रूट ऑफ 49 7 स्क्वेअर रूट ऑफ 64 8 स्क्वेअर रूट ऑफ 81 9 हांगा डॅश हांगासर तुमकां लायन मारून दिल्या हांवें स्क्वेअर रूट ऑफ 81 9 स्क्वेअर रूट ऑफ 100 10 स्क्वेअर रूट ऑफ 121 11 स्क्वेअर रूट ऑफ 144 12 येतलो 169 30 स्क्वेअर रूट ऑफ 225 पळयच 15 अशा तरेन तुमी स्क्वेअर रूट घालाच आनी हे सुद्धा तुमी कंप्लीट करात स्टील 30 पर्यंत ओके सो जर स्क्रीनशॉट जाय स्क्रीनशॉट घेयाच आणि नोट डावन करून दवराच तुमच्या नोटबुकान okay so let's start with the question see okay so first question what is the square of 35 okay हांवें तुमकां आतां 30 पर्यंत सांगलेलें आतां स्क्वेअर ऑफ 35 आता स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट ह्यांच्या मध्ये फरक आसा ओके सो स्क्वेअर ऑफ 35 म्हणटले पळय तेन्ना जो नंबर आसा पळय तो 2 टाइम्स मल्टिप्लाय करा 30 पर्यंत येयलो जाल्यार तुम्ही स्टडी केला जाल्यार डायरेक्ट बरोवंक शकता जर करूंक ना जाल्यार अशें मल्टिप्लाय करा 5 5 जा 25 5 3 जा 15 प्लस 2 17 3 5 जा 15 1 कॅरी 3 3 जा 9 1 10 जालो 5 7 5 12 1 कॅरी 1 1 2 आणि 1 सो स्क्वेअर ऑफ 35 कितलो येयलो 1 2 2 5 so B is your correct option same way second one solve करतले find the square of 49 so same 49 into 49 कराच multiply 9 9 जा 81 8 carry 9 4 जा 36 plus 8 44 4 9 जा 36 3 carry 4 4 जा 16 plus 3 19 1 6 4 जा 6 4 10 1 carry 9 4 13 plus 1 14 plus 2401 so C is your correct option okay next question bye आता हांगासर तुमकां फाइंड आउट करूंक सांगला फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ 196 स्क्वेअर सांगूंक ना स्क्वेअर जर सांगलेलो जाल्यार 196 into 196 करतले जातले पण आमकां स्क्वेअर रूट सांगला ओके सो हे सारखे याद दवरा सो जर तुमकां स्क्वेअर रूट खबर आसा सो हांगासर पळय स्क्वेअर रूट ऑफ 196 चो कितलो 14 ओके सो हांगासर डायरेक्टली जर तुमकां स्क्वेअर रूट ऑफ 196 खबर आसा जाल्यार यो आन्सर तुमचो 14 ओके सो डायरेक्टली खबर आसली जाल्यार तुम्ही डायरेक्टली सिलेक्ट करूंक शकता सो टाइमूय तुमचो सेव जाता सपोज आता जर तुम्ही स्टडी करूंक ना जाल्यार कशें फाइंड आउट करतले ओके ताका एक मेथड आसा आता हांगासर परत एकदा पळया सगळे 1 चो कितलो 1 2 चो स्क्वेअर कितलो 4 3 चो कितलो 9 4 चो कितलो 16 आता जेन्ना स्क्वेअर रूट सांगतले पळय तेन्ना आनी एक ट्रिक तुमकां एक सांगता 4 स्क्वेअर कितलो 16 लास्ट डिजिट याद दवराच 4 चो कितलो 6 राइट 5 चो कितलो 5 लास्ट डिजिट याद दवरपाचो युनिट प्लेस आसा पळय हेका युनिट प्लेस म्हणटा ती याद दवर 6 स्क्वेअर कितलो 6 7 स्क्वेअर 9 8 स्क्वेअर 4 9 स्क्वेअर 1 10 स्क्वेअर 0 ओके सो अशें तुमी साइड बाय नोट डावन करून दवराच म्हणजे काय पळयाच 1 चो कितलो 1 युनिटूच याद दवरा लास्टाचो 2 चो कितलो 4 येतलो 3 चो 9 येतलो 4 चो 16 येतलो पण लास्ट युनिट याद दवराच 5 स्क्वेअराचो कितलो येतलो 5 6 चो कितलो येतलो 6 7 चो 49 म्हणजे 9 जालो 8 चो 64 येतलो म्हणजे 4 याद दवरात 9 चो 81 येतलो म्हणजे 1 याद दवराच आणि 10 चो 100 म्हणजे 0 हे युनिट प्लेसीचे नंबर्स याद दवराच ओके हांवें कितें एक्स्ट्रा दाखोवंक ना तुमकां हेच दाखयला पळयाच 1 चो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 आता जेन्ना स्क्वेअर रूट सांगतले पळय तुमकां आतां हांगासर फोकस करपाक जाय लास्ट डिजिट कितलो आसा जर तुम्ही स्टडी करूंक ना जाल्यार सांगता ऑप्शन आणि व्हडले डिजिट येयले जाल्यारूय ही मेथड युजफूल खूप आसा लास्ट डिजिट 6 आसा आता 6 हो खंयच्या हितून येता नंबरान पळयाच एक 4च्या हितून येता आणि एक कितून येता 6च्या एक 4 आणि एक खंयचो 6 आता पळय हितून लास्टाक 4 हांगाच आसा 6 आसा ना डायरेक्टली पळय 4 हांगा म्हणजे ह्यो तुमचो ऑप्शन करेक्ट आसतलो राइट डायरेक्टली पळय तुम्ही फाइंड आउट करूंक शकता लास्ट डिजिट पळप केन्ना फक्त सांगतले जेन्ना स्क्वेअर रूट सांगतले त्या टायमार तुमकां स्क्वेअर रूट सांगतले ऑफ खंयचोय नंबर व्हडलोय असो नंबर ना जाल्यार धाकटो कितलोय असो फक्त लास्ट युनिट याद दवराच आणि ऑप्शन जायच पळय कशें केलें फाइंड आउट 196 आता सपोज आमकां खबर ना 6 पयलो 6 हो खंयच्या टेबलान येता 4च्या आणि 6च्या ओके स्क्वेअर आहे स्क्वेअराचो लास्ट युनिट 6 हो खंयच्या हितून येतलो 4 आणि 6च्या हितून राइट सो हितून आमी 4 आणि 6 लास्ट 4 आणि 6 सुद्धा हांगासर लास्ट 4 आणि 6 सोदतले तुमी हे दोगांच्या टेबलान येता न्हू सो हांगासर 6 काय ना 4 आसा सो डायरेक्टली हो ऑप्शन करेक्ट जालो हेजो स्क्रीनशॉट काडाच आणि नोट डावन करून दवराच